GST implementation ordinance हाडपा खातीर इट इज अकॉर्डिंग विथ द सेंट्रल गव्हर्मेंट. पयलो ऑर्डिनन्स आमी पास केलो, केंद्र सरकारान ऑलरेडी पास केलो आसा. दुसरो एडिशनल आशिल्लो एक्सपोजर टू एक्सपेंडिचर सँक्शन फॉर द इंटरनॅशनल योगा डे, ताका लागून एक्सपेन्सीस केलो, ताका एप्रुवल आशिल्लें. थर्ड there is an appointment of Mr. Sanjay, Dr. Sanjay Altekar, Dr. Harish Peshwe, medical gastroenterologist and oncologist, especially contract basis दोन्ही जोडना आम्ही गोवा मेडिकल कॉलेज अपॉइंटमेंट दिली. ताज्या उपरांत एक नवे पॉलिटेक्निक रिसर्च सिक्युरिटी गार्ड अपॉइंटमेंट करपाचे थ्रू ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन. द सेम थिंग आमकां एक फार्मसी कॉलेजीत युटिलिटी अटेंडंट करपाक जाय थ्रू द ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन. ताज्या उपरांत फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ द NABL एक्रेडिटेशन कंसल्टंट फॉर द पॅथॉलॉजी कोविड लॅबा खातीर आमी वापरता. ताका कोविड लॅबा खातीर आमी नवीन स्टाफ जो घेतला NABL तांची कॉन्ट्रॅक्च्युअल अपॉइंटमेंट इन गोवा मेडिकल कॉलेज. ताज्या उपरांत एक्स पोस्ट ऑफ एप्रुवल म्हणजे फाटली पेंडींग आशिल्ले डॉक्टर इंजिनियर एंड एक्झिक्युटीव इंजिनियर Mr. Anant Gavkar and Mr. Sudhakar as a regularization contractual appointment करतात. ताज्या उपरांत there is a proposal for granting the approval of extending period of distribution of the APL and LPL रेशन कार्डाचे आमी जे APL आनी एका दिलो तो फक्त पिरियड थोडोसो एक्सटेंड करपाक जाय आशिल्लो, ताका टायम एक्सटेंड करपा खातीर. ताज्या उपरांत कदंबा कॉर्पोरेशन थंयसरी जशें कोविड वॉरियर काम करता त्याच बरोबर कदंबाच्या सगळ्या स्टाफ जरी आपल्या बसीस इव्हॅक्युएशन वेगवेगळ्या स्टाफाक हाडपाक तांकां एप्रिसिएशन आनी तांचे लॉकडावन पिरियडांत तांच्यांनी काम केलें जे बिल्स आनी ते क्लियरन्स आशिल्ले. तांच्या कडेन रेशन कार्ड ना अशा लोकांक सुद्दां केंद्र सरकारान ह्या फावटी पर हेड 5 kg ऑफ रायस डिस्ट्रिब्यूट करपाचो थरयला. कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस जे मायग्रंट्स राज्यांत रावता तांच्या कडेन रेशन कार्ड ना तांच्यांनी आपली नोंद जी आसा ती डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान करपाची आनी डेप्युटी कलेक्टराक इन्फॉर्म करतना थ्रू द डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदार तांकां डिस्ट्रिब्युशन जें आसा 5 kg पर हेड हें डिस्ट्रिब्युशन जातलें. नॉर्मल पॅसेंजर्स जे येता तांकां आमी चडशे घेतले म्हणजे जे टेस्टिंग करतले ताका धाडून दितले, तांचो रिजल्ट येयलो ताका इन्फॉर्म करतले आनी ते दिता आसतना आमी तेंचे कडेन एक प्रोटोकॉलूय दिता की तुजी टेस्ट केली म्हणटा तुवें तुजो रिपोर्ट येयसर तुवें सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळप मास्क वापरप तुज्या घरच्या बरोबर मिक्स जावप ना. म्हणजे इन शॉर्ट तुवें स्वता तूं सेल्फ क्वॉरंटायन करून घेवप टील द रिपोर्ट. आनी ताका जर दवरलो जाल्यार खूब तें उरता. सो टील द रिपोर्ट ही टायम म्हणजे सपोज एक दीस लागलो रिपोर्ट येवपाक जाल्यार एक दीस एखाद्या मनशान आपल्याक स्वताक सेल्फ क्वॉरंटायन करून घेवपाक काय हरकत ना. असो इजी प्रोसेस जो आसा आमी करता आनी ताका रिपोर्ट जो आसा तो ताका टेलिफोनिकली इन्फॉर्म केलो. पॉझिटिव्ह येते जाल्यार ताका आमी एडमीट करतले, बाकीच्या वेळेला लागले जाल्यार ताच्या फॅमिली क्वॉरंटायन करतले. एक तारखेच्यान ते बसूंक शकता बट एक तारखेची सुद्दां आमच्यान अंदाज घेवन ताच्या उपरांत चेंज करूं येता म्हणून म्हटलें. एक तारखेक ट्रेनी सुरू जाता बट त्यो लिमिटेड ट्रेनी जातल्यो तरी सुद्दां आमी आजुनूय बी म्हणजे ज्यो खूब ट्रेनी ज्यो आसा कारण ह्यो बरेचशे गोंयकार जे विदीन द कंट्री आशिल्ले ते बरेचशे जाण आयले लोड अजून तितको ना. एक तारखेच्या उपरांत ते विचार करूं येता. खाजगी बसवाल्यांच्या विशयाचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हँडल करता तो ताचे कडेन उलोवप सुरू आसा.